गीत गाऊया A8 पानाचं अंग 4 A8 पेज 4. तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दिव. तुमकां ह्यो कृपा दिवं फादर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे कीर्तन आणि कीर्तनांतली उतरां खूब सोबीत आसात. कीर्तन 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी. देवामध्ये असलेलो म्हजो संबंध दाखवून दिता. कांयच म्हाका उणेना. म्हज्यो सर्व गरजो तो पुरे करता. पांचवो चरव मेळटा थंय तो म्हाका विसेव दिता. तो म्हाका विश्रांती दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. तो म्हाका विशेव दिता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सदांच आमचो देव म्हजे सवय आसतलो. ह्या विश्वासान आमी रावुया. जेन्ना जेन्ना आमी देवा थावन पयस वेता आनी तो आमचो मोग करिना, हे आमी विसरता आनी पातक आदारता. ताका लागून देवा लागीं बोगसने मागया आनी म्हणया, सोरपरदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता.
मनात चिंतून आणि तोंडात उच्चारून वाईट करून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवर सदांच आंकवार मारीक सगळ्या विरोधकांक आनी भोगतांक. आनी तुका बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर वस्तू वन अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओथरेकांनी भर. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलेली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गोवल्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गोवल्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेच पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गोवल्यांचें कोता. गोवल्यांनी आपआपल्या हिंडांक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेची तुमी न्हेसोण केली. टुणटुणीत आसलेल्यो त्यो शेलयांक तुमी मारल्यो, पूण हिणांक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. ओसूक शेलयांक तुमी गोट करूंक नात. पिडेस जाल्ल्यांचो तुमी परमोस करूंक ना. घायल जाल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परतून हाडूंक ना. सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. परतेच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गोवली ना जावन हेवशीन तेवशीन ते शिपोडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घांसाक सांपडल्यो. म्हजो हीण हेवटेन तेवटेन शिपोडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हीण आख्ख्या देसान जोली मोली शिपोडला. कोणाक ताची पर्वा करिनात. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गोवल्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिणांक लुटलो आनी गोवली ना जावन तो रानवट मोनजातीचे खाण जावंक पावला देखून. म्हज्या गोवल्यांनी म्हज्या हिणाची पर्वा करूंक ना देखून. म्हज्या हिणांक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गोवल्यांनी आपलेंच पोट भरलें देखून. गोवल्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गोवल्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो
हांव म्हजो हिंड परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे पोरी आपलेंच पोट भरपाचें काम गोवळी आनीक करचें नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिणाक सोडयतलो, त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परमोस करतलो आनीक तांकां राखतलो. सर्वेस्पोराचें उतर. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणुया, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जिवान भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. आमचो जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत खड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोणक्या सयत. गोठाय दी म्हाका तूं थीर दिताय. आमचो जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धोमधोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. आमचो जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. आमचो जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत,
एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळीच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताका देखले. तुमीय म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दोनपाराच्या चडुने 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कुणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मुकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या थावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जर एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हूण तांणी चिंतले, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाण्य. तो घेवन धन्याक पुरपुरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयलेल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनयान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं वपलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ली तितलेच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकी दिवची म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता अशें जी कोण निमाणे आसात ती पयली जातली आनी जी कोण पयली आसात ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाच्या शुभ वर्तमानाक कारण कितें? म्हाका दिसता
कालच्या शुभवर्तमानांतले हे श्लोक तितल्यान पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सकट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें. कशें आयच्या शुभवर्तमानांत 9 वरार कामाक आयिल्ली वावराडी आमकां जास्त मेळटलें म्हणून विचार करतात, तशें पेद्रूचे विचार जाल्लो. पूण देवाचो विचार वेगळोच. आमी कशें चिंतता तशें देव चिंतिना. जेजू देवाच्या विशयांत खोलायेन विचार करूंक आमकां आपयता. दाका मळ्यांतली वावराडी ही ओपार सांगून देव कुणाकी केदाळाई आनी सक्तांक विंचून काडटा आनी आपयता. देवाची कृपा दयाळ. आमकां दिसता तो आमकां अन्याय करता, जशें 9 वरार आयिल्ली वावराडी समजूंक लागली. पूण देव कुणाकी अन्याय करिना. तो सगळ्यांचेरी आपणाचो पावस धाडटा, आसूंक फुरो पातकी आनी बरें जिवीत जियेल्ली. गीत गाऊया C2 पानाचो अंक 28, C2 पेज 28. आमची पावले मोगाना इश्कोलोक नादारो लोयाल बापा मोय मोगा तांची वरी मोगापो विद्यात्म्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिलाय ते तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं.
तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, स्वर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. आमचो सर्वनार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं जो मनीस जालो आनी आंकवारीत हांव जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कश्ट मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली. तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी एका स्थळ्यान म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंचोर्गी. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना उंचोर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून धुवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तुवें ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबरा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. संसाराच्या सोडवणदारा, तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालते कायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा आनी फिलिप नेरी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेलेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरी देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्ता बरोबर
सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत देवा सर परवेदार बापा स्वर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक भरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुझीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत म्हणटा. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुरे सरसिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवनाका. आमीन. गीत गावुया D8 पानाचो अंक 50 आनी 1. D8 पेज 51. आमची सोशी दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताची बगोन हें कोण आसा सोपून प्रिती कोतलो. आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो. आपलो सांगात आमकां
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र संस्कारावरवी जेजू ख्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदारा जावन तुजी दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संस्कारांत ताचे सारकी जावन सर्गार ताचो सांगात जोडूंक आमकां पावू. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या शासनाक. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूककार. सांत फ्रांसिस्क शावेराक मागणी. सगळी म्हणया. सांत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लाजताले. देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या दिना पासत सगळ्यान आमी बापाक दिवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सट्टा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागणटा. आमेन. गीत गावुया. Q3 पानाचो अंक 160 आनी 100. Q3 पेज 166. Asrodi deva, lipoi mata galu tuja pakya saure. Asrodi deva, lipoi mata galu tuja pakya saure. Tus mozo morvaso, tuji vedo gata tenna, vadai makataroka. Asrodi deva, lipoi makangal tuja patya saure. Asrodi deva, lipoi makangal tuja patya